हाय एवरीवन, कशें आहाय सगळीं तुमी? आयज मातशें ब्रेकान मेळटा तुमकां. थोडे दीस जाले न्हू, 2-3 दीस जाले म्हाका स्वता विडियो पोस्ट केलो ना. आयज न्हू तुमकां दाखयता. हांवें मुगे न्हू आयज मातशें सेटअप चेंज केला हॉलाचें. हिंग तुमी चोयलें जाल्यार न्हू मुगे पयलीं सोफा एश आसतालो आनी एश आसतालो. तो आयज हांवें ताका एल शेप केल्या आनी न्हू हेका लागून तुमकां सांगलो न्हू हांवें थोडे दीस पयलीं आमगे मामीगे बर्थडे आहा आनी हांवें थोडे गेस्टां पयलो हांवें म्हणून गेस्ट म्हणजे तेंगे फॅमिली. सो हें न्हू मुगे सेटअप एशें कोन्न जालो आयज. सो हिंगा न्हू सगळे बसून मेळटा. हिंगा मुगे जाग वेस्ट जायना आनी हिंगा मुगेली हिंग हो सोफा हिंगा आसता तो हिंग मुगे 3-4 पुंचे जातोली बर्थडे फाल्यां. सो हांवें न्हू आतां थोडेशें प्रेपरेशन केलें मुगेलें. थोडे सुबेज कांय ना, आमी थोडे ऑर्डर दिल्या बायलान. हांवें घरान न्हू हें केलां, मटन केलां. आनी मटना सांगपा म्हणल्यार न्हू हांव गेलें तेदो न्हू तेणें म्हाका एक मटना येयल्लो मसाला हाडलो हांवें रेडीमेड. तो कोल्हापुरी म्हूण मटन कोल्हापुरी तें म्हणटा म्हाका मातशें तीख आहा म्हूण तो. आनी हांवें घराको येवन म्हाका 1.5 kg हाडलोलें मटन आनी हांवें तें फूल पॅकेट घालें. धाकटेशें आसलें तें पॅकेट इतलेशें. हांवें तें फूल पॅकेट घायलें आनी तितून हांवें आनी कांयच घालूं ना. मुगेलें ओन चिली पावडर बी कांय घालूं ना करी आसो न्हू. हांवें म्हणलें हांव पयलीं टेस्ट कोत्तोलें आनी चोयतो म्हणलें. आनी चोवपाक गेल्यार कितें तें इतलें स्पायसी जालें, सामकें स्पायसी आहा. म्हणजे तोंडां दवरूंक मेळना तशें करून तितून स्पायसी जालें. आनी मागीर कितें कोत्तोलें आतां हांवें तितून बटाट बीन एड केलोलें. बटाट एड कोन्न पासून न्हू तें जालें ना, सामकें तीख आहा. आतां हांवें ताका सांगिल्लो म्हाका आनी 1/2 kg मटन हाड म्हूण. आनी हांव मागीर तें न्हू हें कोन्न मातशें कूक कोन्न तितून मिक्स कोत्तोलें. सो एटलिस्ट तरी न्हू मातशें तें तिखसाण उण जातोली ताका लागून. थिंगा आमगे थोडीशीं चॅर जातोली आय थिंक टीवी कोडे बीन. सो चॅर्सूय बीन ताका सांगलें तो फाल्यां तो घेन. आनी थोडेशें न्हू डेकोरेशन केलेलां. आयज थोडें डेकोरेशन केलेलां म्हणजे स्पून हाडलें. ही स्पून हाडलें. आमी न्हू चडशीं डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज कोत्ताय कित्याक मागीर तें धुवपा तितून सुबेज जाता धुवपाचें. आनी हें हाडलां हॅपी बर्थडे लावपाचें. आनी न्हू हांवें हे 2 हाडले कर्टन सिल्वराचे भायल्यान हातल्यान लावपा ताका बॅकग्रावंडाक. आनी हे पाटी विल्बरान म्हाका सारकें स्पेशली सांगिलां की फाटल्यान घालपाकूय नेट हाड. म्हणजे न्हू हें जाता मातशें लायटीचें हिंगा विडियो. सो न्हू हें पिंक नेट हाडलें. हांव नोको कितें करून घालपा तें चोया मागीर फाल्यां. विल्बरान एक फोटो धाडलो म्हाका एक जोयलो. चोया मागीर कितें करून धाडपा तो. आनी कितें हाडलें थोडेशें न्हू हांवें लायट्स हाडले. कितें म्हणटाय लायट्स हाडले. सो मागीर चोया कितें करून घालपा तें. आनी एक टेप हाडल्या. आमगे तें वण्टीची न्हू ती स्टोन आमी थिंगाली ते सगलें पूण तें एक पाट उरोना तेजें सगलें भायर सकयल पडटा. सो हे पाट तेणें म्हाका सांगिल्लें डबल सायडीड टेप लाय खंय. आनी तें मागीर हें डेकोरेशन बी सगलें मागीर करपाचें. आनी आयज हांव न्हू स्टेशना कडेन लास्ट मिनट शॉपिंग चोय. हांव हे पाट मामी कितें शिवोंक बीन पावना. ते चिंतलें शलवार बी कितें शिंवता काय म्हणून सगलें डस्ट आमी तितून चिंतलो हांवें. पूण हांव एकट्यान बिजी उरलें न्हू सामकें. आनी मुगे 2 ड्रेसीस हांवें तेका कंप्लीट करून दवरलें. आयज एक येतोलें व्हरपा सायन्सा आनी एक फाल्यां तो मागीर व्हरपा. सो हांवें कितें केलें आतां लास्ट मिनट हांव आतां सकाळीं आयज वचोन गेलेलो एक सलवार केक कटींग कोता सांगलें हांवें तें एक बेश्टें सिंपलूच गेलां प्रिंटेड बीन कित्याक आतां ते डेली मागीर ट्युशना बीन घालून बऱ्या पडटा. ताका लागून हांवें सिंपल गेलां प्रिंटेड आहा आनी बरो आहा प्रिंट. आनी हे पाट न्हू हांवें मुगे फेवरेट कलर घेयला. तो तुमी चोयल म्हणटरी कोटलो ग्रीन हुंच फेवरेट हुंच ग्रीन फेवरेट तो म्हगेलो. मामी ती येतली आतां एर मागीर न्हू उरलो तुमकां हांव दाखयतलें सगलें मागीर. म्हाका थोडेशें मुगे काम करपा. आतां हांवें तेन्ना आयज न्हू शाकुती कोडी केलोली. सो इतली शाकुती कोडी चोय. तितून न्हू हांवें बॉयल एग्स घायले आनी चिकन आहा. बॉयल एग चिकन आहा आनी शितालोलें. आनी तुमकां हें दाखयता मटन न्हू हांवें चोय कितू व्हडलो बटाट कातून घायलोलो. बटाट एक आख्खो फूल घायलोलो पूण न्हू पडटा खबर ना म्हाका. आतां हांव आतां कितें कोत्तोलें तें म्हाका तेणें म्हणलें हांव 5 o'clock येता म्हूण.
5 o'clock सांगिल्लें तेणें म्हाका आपण घेवन येता म्हूण तें आनी हांव न्हू घराको हें कोत्तोलें हांवें गोंयच्यान बास्केट हाडलोली आनी कोन हाडलोलें सो हांव एक्चुली ती बास्केटू घेवपा सोदतालें येता आसलो कितें म्हणटा ताका रेसॉयज न्हू सॉरी कितें म्हणटा ताका तेन्ना हांव म्हज्या घरा बसीन आहलो न्हू म्हाका सिना म्हणपा लागोलें कोनूय बीन घे मुगो म्हणपा लागोलें सो आतां कोना नुस्तें हांव चिंततालें खंयचें नुस्तें घालूं काय म्हणल्यार म्हाका हालीं लास्टाक फायनली बांगडे मेळ्ळे बांगडे बी सगळें बॉयल केलें आनी हांव म्हाका अशें करून जाता तें न्हू प्रेपरेशन करून दवरता कित्याक मागीर लास्ट मिनट सगळें जायना आनी आमगे राती कोडे केक कटींग बीन न्हू राती कोडे ती सगळीं न्हू रातीको येवपाची सो आमगे आतां थोडेशें काम उरलो हा आनी आयज सगळी साफ सफाई बीन बरें जालें भयणीन हेल्प केलें म्हाका अगेन तें वयसनी पयलीं तेणें फॅन बीन साफ केलें आनी तुमकां थोडेशे पिक्चर्स घातो हांव फोटोग्राफ घालतलें केक कटिंगाचे आनी चोयता विडियो काडपा मेळ्ळी जाल्यार काडटलें ना जाल्यार हांव नको काडूं मेळटा जाल्यार काडटलें आनी आतां वयता मातशें मुगे आतां रोप सुकोवपा आहा घरान तुका काम म्हूण तें काबारूच जायना सो एवरी डे रोप आसता सुकोवपाचो गोड मारपाचो आनी सकाळीं सगळें होल्डाचें उरलें कित्याक सकाळीं हांव साफींग मातशें साफ करपा लागोली सगळें सेट चेंज करपाक आनी प्लस मागीर म्हाका स्टेशनाक वचोंक पडलें तें सलवार घेवपा लागून आनी म्हाका कोणागे एक्चुली तें क्रिस्टलूय घेवपा जाय आसलें तें स्लिवां लावपाचें सो तेंय हांव बाराबो घेवन येयलें सो रातीको म्हाका मागीर चान्स आहा मातशें करपा तें आनी हांव आतां मातशें रोप सुकोवपा वयता आनी कितें कितें मातशें थोडें जाग्यार घालपा आनी तें घालता म्हणजे आयज मशीन बी मातशें भितर घालता एक्स्ट्रा आहा तें एक मशीन भितर घालता आनी हिंगा बारीक बारीक मातशें साफ सफाई करता हांवें न्हू सगळें थोडे थोडें हांव आतां एकसान करतालें मातशें काल सकाळीं हांवें फ्रीज साफ केली मागीर किचना म्हगे विंडो साफ केले किचना कॅबिनेट साफ केली मागीर काल राती कोडे वॉशरूम धुवन काडलो बाथरूम धुवन काडलो अशें करून हांव लास्ट मिनट एक बराबर करपाक गेलें न्हू जाल्यार रावना जायना एक दिसा सो हांव थोडें थोडें करून काडलां हे दिसांनी आनी आतां वयता एलकना हितू करता तेणें आतां न्हिदपाक गेलो तेका लागून म्हाका चान्स पडलो भायर येवन मातशें कितें करपाक कित्याक अगेन 5:30 म्हळ्यार म्हाका भायर सरपा जाय 1:45 परतून बाबा क्लासी पावोवपा जाय सो तितून म्हळ्यार मामी ती बीन येतली आनी हांव वयता आनी मागीर सॉरी मागीर मेळटा तुमकां ओके चलो बाय